नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. असंत बंगालान दुसऱ्या पावंड्या खातीर मतदान पुराय. भाजपा आनी तृणमूल काँग्रेस उमेदवारां मजगतीं शाब्दीक वादाच्यो घडणुको. प्रधानमंत्र्यांनी काशीत गंगा एक्सप्रेसवेचे केले उक्तावण. उत्तर प्रदेशाच्या उदरगतीची गंगा एक्सप्रेसवे थारतली जीवन रेखा, प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. कोयची मसुदो एआय पॉलिसी लोकांच्या सुचोवणे खातीर उक्ती. 100 दिसां भितर पुराय जावपाची मंत्र्यांनी दिलें आश्वासन. पंचायतींनी दिसां भितर सुटावे करच्यो, मुखेलमंत्र्यांनी पंचायतीक सुचयले. सूक्ष्म व्यवस्थापनाचेर पक्षांत भर. येता त्या वेंचणुकांचेर लक्ष, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. असंत बंगालान चालू आशिल्ल्या दुसऱ्या विधानसभा वेंचणुके खातीर सांजे 5 वरां मेरेन मेळिल्ल्या 89.99% मतदान जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. वट्ट 142 मतदारसंघां खातीर आतां मेरेन शांततायेन मतदान जाल्ल्याची म्हायती आसा. कडक सुरक्षा वेवस्थेन मतदान चालू आसतना लेगीत कांय जाग्यांचेर ईव्हीएम यंत्रांत बिगड. एक बीजेपी पोलिंग एजंटाक दुखापत जाल्यार दक्षिण परगनास हांगा एक बीजेपी उमेदवाराचेर हल्लो जाल्ल्याचे घडणुकेची नोंद जाल्या. भाजपान पालता मतदारसंघा खातीर फेरवेंचणुकेची मागणी केल्या. इतल्या मजगतीं भवानीपूर हांगा ममता बॅनर्जी आनी सुवेंदू अधिकारी दोगूय एकमेकां समोर आयले. सुवेंदू अधिकारी हांणी ममता बॅनर्जीचे लोकांचो जमाव घेवन भोंवता म्हूण तांचेर आरोप केले. जाल्यार ममता बॅनर्जी वेंचणूक आयोग आनी केंद्रीय सुरक्षा हांचेर आरोप केला. वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी पुराय मतदान बरे तरेन जाल्ल्याचें सांगलें. जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है हमको अपने सीसीटीवी कैमरा से आप भी देख सकते हैं 2 सेकंड के अंदर मालूम पड़ रहा है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है और जैसी प्रॉब्लम है वैसा सोल्यूशन हो रहा है. जहाँ प्रिसाइडिंग अफसर को फोन करना है वहाँ फोन हो रहा है, जहाँ क्यूआरटी को फोन करना है वहाँ हो रहा है, जहाँ आपको एफएसटी को फोन करना है वहाँ हो रहा है, जहाँ आरओ की जरूरत है वहाँ हो रहा है. एकदम इमीडिएट एक्शन हो रहा है. भाजपा उमेदवारांनी आपल्यो प्रतिक्रिया ह्या वेळार उक्तायल्यो. They are not the voters. They all are outsiders. बहुत अच्छे से शुरू से वोटिंग प्रक्रिया चल रहा है, बहुत शांति से चल रहा है और पश्चिम बंगाल में मुझे लगता है फर्स्ट फेज से ज़्यादा सेकंड फेज में वोटिंग होने वाला है. जो सब लोग जो मन से परिवर्तन चाह रहे थे इतने सालों से, इस टाइम में वोट देने का अधिकार के लिए पूरा स्मूथली इलेक्शन कमीशन ने काम किया है. इस सरकार तो बना रहे हैं, चुनाव में भी आ सकते हैं, 1 साइडेड विक्ट्री आ सकते हैं. अगर तृणमूल कांग्रेस का कोई अच्छा इच्छा होता था तो भांगौर को ठीक कर देते थे स्ट्रांगली, लेकिन उन्होंने कभी इसको भांगौर को ठीक नहीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज उत्तर प्रदेशातल्या हरदोई जिल्ह्यात 594 किलोमीटर लांबायेच्या गंगा एक्सप्रेसवेचे उक्तावण केले. या सभेत संबोधित करतना उत्तर प्रदेशात व्हांवपी गंगा न्हंय प्रमाण या राज्याच्या उदरगतीची जीवनरेखा थारतली अशें मत उक्तायलें. अब आप कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा के दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं. जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी भेटे मजगती श्री काशी विश्वनाथ देवळान पावले. प्रधानमंत्र्यांचो हो आयज उत्तर प्रदेश दौऱ्याचो दुसरो दीस आसा. देवळान वचून तांणी पुजा अर्चना केली. देवळांतल्यान भायर येतकच तांकां भाजप फुडाऱ्यांनी त्रिशूल आनी डमरू भेट दिली. तांणी त्रिशूल धारण केले उपरांत भाविकांकडे चर्चा केली. सरकार डबल सप्लाय पश्चिम आशियांतल्या बदलत्या परिस्थितीच्या फाटभुंयेर सरकारान आयज परत एकदा घरगुती एलपीजी पुरवठ्यांत कांयच कमी ना, पुरेसो सांठो उपलब्ध आसा अशें आश्वासन दिलां. आतां मेरेन एलपीजी विशीं 9550 जागृताय कॅम्पेन केल्यात. हातूंतल्यान लोकांक सतर्क आनी जागृत करपाचो हेत आशिल्लो. आतां मेरेन ऑनलायन एलपीजी बुकिंगान उंचेलो अंक गाठला अशी माहिती पेट्रोलियम आनी सैमीक गॅस मंत्रालयाची सचिव सुजाता शर्मा हांणी आंतर मंत्रालयान पत्रकार परिशदेंत सांगलें. एशिया क्राइसिस के चलते एलपीजी इंपोर्ट्स अफेक्ट हुए हैं, परंतु जो हमारी डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई है वो कंटिन्यूड है विदाउट एनी डिसरप्शन और घरेलू सप्लाई हो रही है. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है. ऑनलाइन बुकिंग ऑल टाइम हाई है. इसी तरह जो डीएसी बेस्ड एलपीजी डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर डिलीवरीज हैं वो भी ऑल टाइम हाई हैं. कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई में कुछ इफेक्ट है और 70% तक रिस्टोर की जा चुकी है. अप्रैल के महीने में पिछले 28 दिन में अब तक 1,84,000 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और कल भी 8,838 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है. उदका मार्गाचे जोड सचिव मुकेश मंगल हांणी सांगले की 2,829 भारतीय नाविक सुरक्षीत आसा आनी फाटल्या 24 वरांत भारतीय तिरंगो आशिल्ल्या जहाजा संबंधी कसलीच घडणूक दाखल जाल्ली ना. क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे में कोई भी भारतीय फ्लैग्ड वेसल से संबंधित कोई घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं है. जो कंट्रोल रूम है डीजी शिपिंग का, उसमें अब तक करीब 8,000 कॉल और 17,000 ईमेल प्राप्त हुए हैं और पिछले 24 घंटे में 114 कॉल और 276 ईमेल प्राप्त हुई हैं. डीजी शिपिंग के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने 2829 भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी की है और 29 नाविकों की पिछले 24 घंटे में सुरक्षित वापसी की है. भारत के सभी बंदरगाह पर संचालन सामान्य बना हुआ है और किसी प्रकार की कोई कंजेशन की सूचना नहीं है. खबरापत्रान आता घेऊ एक ल्हानसो विसो. വീടാകവാസി हार्ले नीटू आज 2 बजे इजिप्शियन और सीरिया की सेनाओं ने इजराइल पर हमला कर दिया है. दुश्मनों ने यौम किप्पुर के पवित्र दिन पर इजराइल की जनता को हैरान किया. अगर दुश्मन को हमारा डर नहीं रहा तो वो हम पर बार बार हमला करता रहेगा. किसी भी हाल में हराना ही होगा. हिंदी सिनेमा के वो धुरंधर जो हमेशा पर्दे के पीछे रहे, जिन्होंने धुनों को सजाया साजों से और खामोशी को बदला संगीत में. रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना. हर बड़े संगीतकार की धुनों के पीछे छुपे हैं वो म्यूजिक अरेंजर्स जिन्होंने बदल दिया इंडियन सिनेमा का स्वर. कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के. बॉलीवुड के जाने माने म्यूजिक अरेंजर्स और उनकी जिंदगी से जुड़े अनकहे किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली. रात का समा झूमे चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया. रात का समा. इस रविवार 3 मई सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर.
विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. गोंय सरकारान गोंयच्या AI धोरणाचो मसुदो दस्तावेज लोकांच्या सल्ल्या खातीर जाहीर केला. माहिती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी आयज दस्तावेज पणजे जाहीर केलो. निर्धारीत 100 दिसांच्या वेळा भितर हो मसुदो तयार केला, जातून उद्देग, शैक्षणीक मळावेले भागधारक हांच्या सल्ल्यानुसार हो मसुदो विकसीत केल्ल्याची माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. AI धोरण गोंयान जागतीक मळार उच्च तंत्रगिन्यानाच्या नवनिर्मितीचे केंद्र म्हूण विकसीत करतले अशी आस्त तांणी उक्तायली. आज सांगपाक तुमकां खूब आनंद जाता की एज वी लूक एट द गोवा AI ड्राफ्ट पॉलिसी, we are getting it with very simple thing of talking about embracing the future with confidence and with clarity. And yet AI draft policy आज आमी पब्लिक डोमेनान सोमारच्यान आमचो 4th of May the policy will be on the state portal. It will be on the IT website. It will be open to the public for 2 weeks, 15 days from the 4th of May 2026. Basically, we need to ensure that we get enough feedback from the people of Goa, whether it is the student fraternity, whether they are the citizens, whether they are experts, whether it is the industry. वो स्केलेटल फ्रेमवर्क जो ड्राफ्ट फॉर्मान आसा तो 4 मे आमी हाजेर पब्लीक डोमेनान घालतले. भारतीय जनता पक्षाची खरी ताक ही घटमूट संघटनेन आसा अशें मत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी उक्तायली. येता त्या वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर जैताचो संकल्प पुराय करपा खातीर संघटनात्मक सूक्ष्म नियोजन पक्षान राबोवप चालू आसा अशें तांणी सांगलें. ह्या खातीर कार्यकर्त्यांक वेगवेगळ्या स्तराचेर प्रशिक्षण वर्गाचें आयोजन चालू आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. पक्षाची विचारधारा आनी सरकारी येवजण्यो लोकां मेरेन पावोवपा खातीर 80 लाख वक्ते तयार करपाची मोख आसा अशें तांणी सांगलें. तर ते 80 लाख वक्ते निर्माण करप मंडळाच्या हातूंत भितर थंयच्यान भारतभर आमचो सदांच फोकस हो ऑर्गनायझेशन आसा, संघटना. आमची ताकद ही संघटना आनी मंडळ लेवलाचेर आसतले, बूथ लेवलाचेर आसतले, शक्ती केंद्र प्रमुख लेवलाचेर आसतले, पन्ना प्रमुख आसतले. ह्या ताकदीचेर आमी सगळीं इलेक्शनां जिखतात आनी आमी लोकांच्या दारान दारान वचून ज्यो उपलब्धी आसा त्यो उपलब्धी लोकांच्या दारां पर्यंत पावयतात. हें पयलींच्यान आतां पर्यंत चलिल्लें आसा. इलेक्शन हें माध्यम आमच्या खातीर एक टूल म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट तो ज्याच्या माध्यमांतल्यान आमी सत्तेच्या निमतान लोक कल्याणा खातीर काम करप. आनी मेन हें पक्षाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान आसतले किंवा आमचे बाकीचे सगळे ऑफिस बेरर आसतले, जनरल सेक्रेटरी आनी हे सगळे तांकां वेगवेगळे कामां दिल्लीं आसा. त्या कामाच्या हातूंत भितर सगळे काम करतात. आयज राष्ट्रीय पंचायती राज दिसा निमतान पंचायत संचालनालया वतीन एक खासा कार्यावळ आयोजीत केली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, पंचायत मंत्री मोवेन गुन्हेनो आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पंचायतींनी थळावे भौशीक समस्या 15 दिसां भितर सुटाव्यो करपाच्यो मुखेलमंत्र्यांनी सुचयले. तशेंच पंचायतींक पारदर्शकता दवरची अशें आव्हान केलें. 100% घन कचरो एकठांय करपाचेर तांणी भर दिलो. तशेंच पंचायत इमारतीचेर सौर उर्जा यंत्रणा स्थापन करची अशें तांणी पंचायतीक सांगलें. बेस्ट प्रैक्टिसेस द पंचायत, इसके लिए आज द बुक का इनॉग्रेशन किया. द बेस्ट प्रोटोकॉल दे शुड फॉलो, इसके लिए बुक का इनॉग्रेशन किया. द वेस्ट मैनेजमेंट, स्टे कैटल मैनेजमेंट किस तरह से अच्छे कर सकते हैं, इसके लिए उनके साथ वर्कशॉप किया, उसके साथ इंटरेक्शन किया. और हमने आज अनाउंस किया है कि मेरी पंचायत बोला तो इट इज़ एन ओन पंचायत, माझी पंचायत बोल के जिसको हम अवार्ड देंगे इन द 19th of December गोवा लिबरेशन डे के ऊपर. दोज आर डूइंग द बेस्ट प्रैक्टिस, दे विल परफॉर्म द बेस्ट मीन्स ऑनलाइन सर्विसेज में, वेस्ट मैनेजमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, टैक्स कलेक्शन में. जो पंचायत अच्छी काम करेंगे उन सभी पंचायत को विल गिव द अवार्ड इन द 19 December फंक्शन. पंचायत लेवल पे गार्बेज कलेक्शन करने के लिए उनको टेक्निकल सपोर्ट, इवन द फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार की तरफ से दिया जाएगा. यानी कि गांव स्वच्छ हो तो गोवा स्वच्छ होगा. स्वच्छ गोवा सुंदर गोवा ये कैंपेन चलाने के लिए ये हम प्रोग्राम लॉन्च किया.
ह्या उलयतना सरकारा वतीन फावो ती मजत मेळटा तेन्ना पंचायतींनी ताचो उपेग करून आपली कार्यतत्परता दाखोवची असो उलो पंचायत मंत्री मोविन गुदिन्हो हांणी पंचायत वांगड्यांक मारलो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज वेवसायीक सुरक्षा आनी भलायकी प्रदर्शन परिशदेचें उक्तावण केलें. वेवसायीक सुरक्षा ही फक्त उद्देगीक मळार मर्यादीत न दवरता शैक्षणीक संस्था आनी हेर क्षेत्रांत पातळल्या अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. शाळेच्या विद्यार्थ्यां खातीर हे विशींची जागृताय घडोवन हाडपाचेर सरकारान भर दिला अशें मुखेलमंत्र्यांनी उलयतना सांगलें. The safety today depends upon the preparations and awareness along with the right equipment. I'm happy that the expo is showcasing the modern safety and technologies and practical solutions across the sectors like manufacturing, the construction, logistics, healthcare, tourism, ports and education. This demonstration helps the organization understand what improvement can be made at the workplace level. The government of Goa is also taking the steps in these directions. The boiler attendant course launched in August 2025 is helping to create the trained manpower for the safety industrial operations. The skilled operations helps to prevent the risk incidents in the factories. At the same time, the plans are underway to improve the facilities for conducting the more training programs and workshop related to industrial safety and health. पिरणाच्या श्री शांतादुर्गा विद्यालयांत आयज खासदार श्रीपाद नायक हांचे हस्तुकी शाळेची बस विद्यालयाक भेटयली. ह्या वेळार राज्यसभा खासदार आनी PGSMचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आनी उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादव शाळेचे शिक्षक आनी विद्यार्थी हजर आशिल्ले. ही शाळेची बस खासदार निधींतल्यान विद्यार्थ्यां खातीर शैक्षणीक मुळावी बांदावळ घटमूट करपाच्या दिकेन आपली वचनबद्धताय पुराय करता अशें केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी उलयतना सांगलें. की समग्र समाजाचो विकास करप, ज्या ज्या जाग्यार कमी आहा तो विकास उपलब्ध करून दिवप हें आमचें प्रमुख काम आसा. आनी म्हणून ही एक जबाबदारी तुमच्या सगळ्यांच्या आदारान आमी पार पाडटात. हो देश मजबूत केन्ना जातलो? आमी म्हणटात की विकसीत भारत करपाचो. आतां जवळ जवळ 77 वर्सां जालीं, पूण ज्या जाग्यार आमचो देश पावूंक जाय आशिल्लो तो देश कसो पावतलो? कारण ती जर प्रायमरी वेवस्था ल्हान ल्हान वेवस्था जर आमी आतांच्या विद्यार्थ्यांक किंवा समाजाक दिली ना जाल्यार तो समाज जेन्ना डेवलप जावपा ना तेन्ना देश डेवलप जावची ना. आनी म्हणून ह्या सगळ्याचो विचार करून हांगसरले फुडली पिढी आमी मजबूत करपाक जाय. आनी म्हणून ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसात तांकां मजबूत करून तांकां ह्या देशाचे बरे शिक्षीत सुशिक्षीत आनी सुसंस्कृत नागरीक घडोवपाचें काम जें आसा तांकां जी कितें वेवस्था आमकां दिवंक जाय ती वेवस्था ह्या माध्यमांतून करपाचो तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान आमी प्रयत्न करतात. आनी आजचो हो कार्यक्रम तातूंतलो एक प्रयत्न आसा. राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. ह्या भागांतले सगळीं भुरगीं ही ह्या हायर सेकंडरी भितर ह्या स्कुला भितर येतात. कारण एक विश्वास हांगा येतकच तांकां एक कॉन्फिडन्स दिसता की आमी हांगा पास जावपाक शकतले आनी बऱ्या तरेचें एज्युकेशन मेळपाक शकतलें. आनी म्हणून ह्या सगळ्या हातूंतल्यान हे MPLDच्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान दिल्लें व्हेहिकल जें आसा, बस जी आसा, ही केवळ पिर्ण गांवा पुरती मर्यादीत ना. भाऊचें नांव हें सबंद ह्या सगळ्या परिसरा भितर म्हणजे अस्नोड्या पासून अस्नोडा आसत, अडवलपाल आसत, रेवोडा, कोलवाड, नादोडा आसत, मेणकुरे आसत, हळण, तळण, वजरी, ह्या आमचे इवन आमचे वारखंड, नागझर ह्या सगळ्या भागा भितर म्हणजे म्हाका दिसता बार्देस तालुका आनी 50% पेडणे तालुका ह्या तालुक्याक तांच्यांनी ही मदत केल्ली आसा. हांव तांकां धन्यवाद दितां ऑन बिहाफ ऑफ पिर्ण ग्राम सेवा मंडळ. कारण पिर्ण ग्राम सेवा मंडळ ही आमची संस्था आनी ह्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान प्री प्रायमरी शाळा आसत, KG आसत, आमची प्रायमरी सेक्शन आसत, स्कूल आसत किंवा हायर सेकंडरी आसत, ह्या हातून शिकपी सगळ्या भुरग्यांक ताचो फायदो जातलो. हांव परत एकदां तांकां धन्यवाद दितां.
गोंय राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशन हांणी बँक आर्थीक संस्था आनी नंदनवन मॉडेल क्लस्टर दिवचल विभाग हांच्या जोड पालवान मये पंचायत सभाघरांत खासा कर्ज मेळावो आयोजीत केल्लो. ह्या वेळार थळावे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. बायलांचे सशक्तीकरण आनी आपमजत गटा वरवीं बायलांची आर्थीक बांदावळ घटमूट करपा खातीर कर्ज मेळावे भरपाचे आसा अशें थळावे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें. आमकां आर्थीक जर वळ जाय जाल्यार आमकां लोन घेवन लोन परत फेडपाचीय बी ताकद आसता. अशें न्हू की लोन घेतले आनी मागीर तुमी त्रासांत पडले, होय विशय जावंक जायना. विचार करता आसतना आपूण तें एक धैर्य धरूंक जाय की आपूण लोन घेतले जाल्यार तें लोन फेडटलें. अशा पद्दतीन जर तुमी जर फुडें सरली जाल्यार आयज गोंय सरकारान जो तेंको तुमकां दिल्लो आसा सेल्फ हेल्प ग्रुपांक वयर काडपाक लागलो. सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणजे 10-15 लोकांचो एक समूह आसा. ह्या समूहात बिझनेस सुरू केले. निश्चित तुमचे जर तुमचे आर्थीक म्हयन्याचे जे इन्कम आसा ते वाडटलेच, पण त्या भागांतली ज्यो महिला भगिनी आसा त्यो कितें तरी वेवसाय जो करतलो तो संबंद गोंयभर मुर्देशभर पावूंक जाय. नंदनवन मॉडेल क्लस्टर दिवचल विभागाचे समन्वयक प्रतीक्षा चांडणकर हांणी ह्या कर्ज मेळाव्या विशीं अदीक माहिती दिली. आणि जी आमची सेल्फ हेल्प ग्रुपांतली बायलां आसा तेंच्या खातीर हो मुद्दाम जेणे करून बँकेन वचून तांकां अशें जावंक जायना की खंय तरी आमकां एंटरटेन करिना जावं कितें, पूण थंयसर तेंचे कडेन आनी खूब बेनिफिशरी आसता जेणे करून फूल फ्लॅश ते आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांक दिवंक शकना. आमी बी समजूंक शकता, पूण हो जो असो आसा इव्हेंट आमी सगळ्या जितले आमचे ब्रांचीस आसा आनी जितले बँको आसा आमच्या बिचोले ब्लॉकाक तितले सगळ्यांक आमी हांगा इन्वायट केल्ले आसा. आनी ते हांगासर आमचे सगळे SBI, ICICI बँक, महाराष्ट्र बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बँक अश्यो जायत्यो बँको आमचे कडेन हांगा येयल्ल्यो आसा. आनी जी आमचे हांगासर बेनिफिशरी आसा ज्या ग्रुपांचे ज्या बँकेन अकावंट ओपन आसा तांकां हांगासर इजिली हांगासर लोनचो प्रोसेस मिनिमम आमी तांकां सांगलेले आसा आनी मॅक्झिमम जे आसा कितें ते हांगासर तांकां बऱ्यापैकी लोनाचो प्रोसेस जातलो हांगासर तेंचो. डॉन बॉस्को कॉलेज पणजेच्या आदल्या विद्यार्थ्यांनी निर्मिती केल्ल्या 2 चित्रपटांची अधिकृतपणान वेव्ज आंतरराष्ट्रीय लघुपट महोत्सव 2026 खातीर निवड जाल्या. हो महोत्सव 7 ते 10 मे मेरेन मनरिजवान संस्थेच्या सभाघरांत जातलो. टोटो अ रेस्क्यूड लव हो AI वरवीं तयार केल्लो लघुपट सायश्मा नायक हांचो आसा. तो 7 मे दिसा पयल्या सत्रांत सांजे 6:30 वरांचेर उक्तावण सोहळ्या उपरांत जातलो. जाल्यार प्राची शिरोडकर हाणें दिग्दर्शीत केल्लो भांगर कलाकुसर कारगिरी हो 8 मे दिसा सकाळी 10 ते 11:30 मजगतीं दाखयतले. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. संपूर्ण श्री रामचरितमानस के 25वें एपिसोड में आपने जाना कि किस प्रकार भरद्वाज जी के प्रश्नों से प्रसन्न होकर श्री याज्ञवल्क्य जी ने रामकथा कहनी प्रारंभ की. आगामी एपिसोड में मानस मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी सती जी के मन में उठे संदेह के विषय में बताएंगे. आइए चलते हैं श्री रामचरितमानस की भावरस संगीत यात्रा पर. ऐसी क्या बात है जो उनकी हमसे करवाना चाहती है? आपको तो पता ही होगा ना कन्या चाची, आप हमको बता सकती है क्या? हाँ, बड़का गुंडी बन गई हो. टमाटर गिराने से इतना दुख रहा, देखते हो टमाटर के कागज देख. जब डर खत्म हो जाता है ना तो पाजी लोग जन करते हैं उहे उदुन्नो कर रही हैं. सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे DD नेशनल पर.
विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. भगवान बुद्धाचो पवित्र अवशेष वायुदळाच्या खासा विमानांतल्यान दिल्लीच्या लडाख पावले. 1 मेच्यान 15 मे मेरेन ह्या अवशेषाचे पयलेच फावट प्रदर्शन जातले. लडाखाचे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हांणी वरिष्ठ अधिकारी आनी सुरक्षा दळा सयत अवशेषाचे स्वागत केले. थॉमस कप बॅडमिंटन सर्तीन आयज भारताचो खेळ चीन आड जाता. लक्ष्य सेन हाणें आपलो सुरवातीचो एकवटी सामनो जिखपाक शकलो ना. ताका चीनाच्या ली शी फॅन हाणें निर्णायक पावंड्यार हारायले. सात्विक आनी चिराग हे आपले पयलो दोट्टी सामनो खेळटा. राष्ट्रकुल युवा आणि कनिष्ठ वेटलिफ्टिंग सर्तीन भारताच्या खेळगड्यांनी बरी कामगिरी करत सर्तीच्या दुसऱ्या दिसा 4 भांगरा पदकां मेळयली. दादल्यांच्या 65 किलो वजनाच्या सर्तीन सुनील सिंगान वट्ट 271 किलो वजन उखलून भांगरा पदक जिखलें, जाल्यार बायलांच्या 58 किलो वजनाच्या विभागान वट्ट 185 किलो वजन उखलून आय संघ गोगोईक पयलें इनाम मेळ्ळां. IPL क्रिकेट सर्तीन आयज मुंबय इंडियन्सचो सामनो सनरायझर्स हैदराबाद हांच्या आड जातलो. सनरायझर्स हैदराबाद पंगड 10 गुण मेळोवन 4थ्या स्थानार आसा, जाल्यार मुंबय इंडियन्स 4 गुण मेळोवन 9व्या स्थानार आसा. इतल्या मजगतीं काल जाल्ल्या मॅचीन राजस्थान रॉयल्स पंगडाक पंजाब किंग्सान 6 विकेटींनी हारयले. राजस्थान रॉयल्सचो दोनोवन परेरा लहो 52 धांवड्यो करून नाबाद रावलो. राजस्थान रॉयल्सान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो थारायलें. पंजाब किंग्सान 20 षटकांत 4 गडी वगडावन 222 धांवड्यो केल्यो. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.9 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 28.4 अंश सेल्सियसले नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. असिंद बंगालान दुसऱ्या पावंड्या खातीर मतदान पुराय. भाजपा आनी तृणमूल काँग्रेस उमेदवारां मजगतीं शाब्दीक वादाच्यो घडणुको. प्रधानमंत्र्यांनी काशीन गंगा एक्सप्रेस वेचे केले उक्तावण. उत्तर प्रदेशाच्या उदरगतीची गंगा एक्सप्रेस वे थारतली जीवन रेखा प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. गोंयची मसुदो AI पॉलिसी लोकांच्या सुचोवणे खातीर उक्ती. 100 दिसां भितर पुराय जावपाची मंत्र्यांनी दिलें आश्वासन. पंचायतींनी थळावी समस्या 15 दिसां भितर सुटाव्यो करच्यो. मुखेलमंत्र्यांनी पंचायतीक सुचयले. सूक्ष्म वेवस्थापनाचेर पक्षान भर. येता त्या वेंचणुकांचेर लक्ष. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी सांगलें. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.